येवकार हा समृता कणगावकर, सुरकपळ्याचे हेडलाईन्स। आंतरराष्ट्रीय प्रवेशद्वार आसून लेगीत दाबोळे विमानतळाचेर मुळावे भौशीक सुरक्षेचो उणाव। विमानतळा भायर आशिल्ल्या 6 लेन महामार्गाचेर झेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल, अंडरपास वा फुटपाथ नाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक जाला धोको निर्माण। कितलेशाच वर्सां सावन कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटात पातळा विखारी कोयर। थळाव्यांक हो कोयर जावन रावला टिकिंग टायम बॉम्ब। बरेच काळा सावन हुमकळत आसा टॅक्सींचो विशय। नवी आश्वासनां दिवन लेगीत गोंयांत टॅक्सीचो प्रस्न कायम। निमाणे हो प्रस्न सुटावो जाल्या म्हण गोंयचे मन वळोवपा खातीर सरकाराचो नवो स्टंट, लोकांक पडला प्रस्न। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आंतरराष्ट्रीय प्रवेशद्वार आसून लेगीत दाबोळे विमानतळाचेर मुळावे भौशीक सुरक्षेचो उणाव आसा। विमानतळा भायर आशिल्ल्या 6 लेन महामार्गाचेर झेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल, अंडरपास वा फुटपाथ ना। ताका लागून प्रवास करप्यांक धोकादायक रितीन रस्तो हुपचो पडटा। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। एअरपोर्ट दाबोळे एअरपोर्टच्या भायर हांगा हायवेचेर हांगा एक एक्सिडेंट जालो। कारण सांगपाचें म्हटलं जायते म्हणून लोक उलयतात, पण कारण एक आहा की ह्या जो हायवे हा नॅशनल हायवे हांगा जो वन वे एक सायडीन वयता आनी 6 लेन हेवटेन वयता, पण ह्या हाका झेब्रा क्रॉसिंग ना, हांगा फूट ओव्हर ब्रिज ना पेडिस्ट्रियनाक काय ना। आणि ह्यो जो दाबोळे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हा जो 2013 हांगा चालू केल्लो, जो रिनोवेट करून, पण ह्या हाका जे हेचेर कित्याक नजर घालतली ना हे प्रश्न हा। कित्याक की हांगा हजारांनी 2 ते 3 हजार जे स्टाफ हांगा काम करतात आणि तांकां हांगा जर बशींतसून हेतून क्रॉस करपाक जाय ती फॅसिलिटी ना। तशेंच हांगा जे टुरिस्ट येतात ते कशा तरेन त्रास काडून हांगा क्रॉस करतात तुम्ही पळयतले, बिकॉज जे टुरिस्ट ह्या बशींनी येतात जावं ह्या हितून येतात हांगा येतात टॅक्सीनी जे त्या सायडीन सोडतात तांकां ह्या रस्तो क्रॉस करपाक जायते त्रास जातात। एक्सिडेंट जायते जातात, पण जे मेजर जाल्यारूच तो रिपोर्ट जाता, पण अशा लोकांचे म्हणणे आहा। आणि लोक हांगासले जे लोक हा ते मागतात की हांगा खंय तरी पुलीस डिप्लॉय करचो, पेडिस्ट्रियना खातीर झेब्रा क्रॉसिंग आसचे, स्पीड ब्रेकर आसचे, नाल्यार सिग्नल तरी आसचे, जेणे करून हे जे क्रॉसिंग करताना एक्सिडेंट जातात ते खंय तरी कमी जातले। कित्याक की नॅशनल हायवे असल्या कारणान जरूर हांगा एक गाडयो फास्ट वयतात, बशी फास्ट वयतात। रोड क्रॉसिंग कांयच ना। रोड क्रॉसिंग रोड सद्दां येता पळय, स्कॉलाचे भुरगे लेडीज येता पळय, नॉन स्टॉप आहा। मातशें एक सिग्नल आनी स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय, तें खूब रिस्की आहा। पयर एक टायम मेलो, तेजे एक गाडी मारून गेलो, काय हो आपल्या मनीस पळय तेजी क्रॉसिंग करता कांयच ना, सेफ्टी कांयच ना। आमचो गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा पळय दाबोळे, थंयसर ऑथॉरिटी जी आहा एअरपोर्टाची त्याच्या कडल्यान आमकां कळून येयला की 60 ते 70% जो लोक पळय जो एअरपोर्टांतल्यान भायर येता न्हू तो सादो लोक। आनी जशें की एअरपोर्टांतल्यान भायर सरता कोण मोस्टली जे रेंट अ कार बीन हायर करता पळय तांकां सुटकेस घेवन सकयल येवचें पडटा। तसोच एअरपोर्टाचो जो एंटायर स्टाफ आसा पळय तोवूय भायर सरता। आतां भायर सरल्या कारणान कितें जाता, एक लेफ्टान बस स्टॉप आसा वास्को वचपाक आनी एक रायटान आसा मडगांव वचपाक, आनी गाडयो इतले स्पिडीन येता एअरपोर्टार वचपाक की लोकांक रोड क्रॉस करपाक खूब त्रास जाता। आमी पार्किंग टोटन करता टॅक्सी कस्टमर सपोज आमी घेवन वयता तांकां वयल्यान स्पिडीन गाडी येता, कोण सुद्दां रावना। एक कितें ब्रिज सायडीन दिश्टी सुद्दां पडना गाडयो बीन, कस्टमर वयता ना वयता तेंच्यांनी हांगा रस्तो तो ब्लॉक करपाचो ना बंद करपाचो। हिंगा कितें आमकां स्पीड ब्रेकर बी जाय, बिकॉज आमी आमचे स्टाफ बी वयता हिंगा एअरपोर्टाचे आनी जायते एक्सिडेंट बी जाता हिंगा। Every car and every bus is coming in a greater speed, so either we need to run for our lives or die within here. At least there should be one signal and a zebra cross here for the people. All the buses here, right? They stop in here. Many people doesn't take cab. If you come from North Goa, then definitely you cannot afford cabs. Go through 4 lanes of traffic, saving myself not to get hit. So I think that pretty much sums up Goa right here. Being a Goan, it means I don't travel much, so it's not a hassle for me. But for tourists, I think it's pretty bad.
gives a wrong impression, right? To everybody. Yeah, definitely. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी गज सध्या कुंकळकारांची जाल्या. कितलीशींच वर्सां जाली कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटात विखारी कोयर टिकींग टायम बॉम्ब जावन रावला. लोकांनी साबार फावटी कागाळी करून हो कोयर 40 लाखाच्या कापोती पोदाक धापून लेगीत दवरलो. पूण आतां पुराय कापोत हुबोन गेल्ल्यान कोयराचे रसायन वाठारात स्लो पॉयझनाचें काम करपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. पळयात रमेश नायक रावताचो हो खासा रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेट जी आसा ह्या स्टेटी आसात आनी ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटीक सनरायज झिंकाचो जो हेजार्डस वेस्ट जो आसा हेचेर ह्या जाग्याचेर आसात आनी ह्या हेजार्डस वेस्टाचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 1 म्हयने पयलीं ताडपत्री घातली. तारपेलीन म्हणटा ताका जो जवळ 30 ते 40 लाखांचे खर्च येयल्लो आनी त्या टायमार आमी सांगलेले की ही जी ताडपत्री घालतात ही 8 दीस उरतली काय म्हणून आनी तुमकां आमी दाखयतले म्हणून सांगले. आज तुमकां आमी दाखयतात ह्या 30 ते 40 लाखांच्या ताडपत्रीच्या कितें जालें तें पळोवयात. ही सद्याक हो जो डंप आसा हो सद्याक भांगराचो डंप जाले कडेन आसा आनी ह्या डंपाचेर आतां कितली खर्च सरकार करता तो पळय. कोणा म्हश्यो आनी कोण काडटा उठा बशी म्हणट्यो. हांगा इंडस्ट्रीवाले हांगा इंडस्ट्री घालतात आनी जे पाण्या कितें आसा तें लोकांक खावयतात. लोक हांगा बर्ना जातात आनीक सरकाराचेर पयशे मोडटा आनी ते सुद्दां कोणाले लोकां पयशे. ह्या इंडस्ट्रीवाल्यांक एक्चुअली तेंचेर घालूंक जाय आसता. हांगा बँकेन स्टेट बँकेन हांगा हो जागो विकून उडयलो दिलो आपल्या लोन आसा म्हणून पूण हो डंप हांगा दवरलो म्हणजे सरकारान खंय तरी जेन्ना लोनाचेर उरता तेन्ना जमीन विकतात तेन्ना खंय तरी हांगा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. आतां ह्यो ताडपत्री घातले सगळी गेली सगळे लिचर्ड आसा ते व्हांवून सकयल गेले कडेन आसा आनी ते सगळे न्हंयक आनी बांयक गेले कडेन आसा. हांगा लोकांल्यो म्हश्यो जनावरां ही चरतात हेंका हें जालां एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जाले कडेन आसा. आतां हेचेर काय पळयनात. आमी लास्ट टायम सांगलें की आमी तुमकां परते दाखयता म्हणून आनी खरेंच आज पळय हेची परिस्थिती. पयशे कशे वेस्ट करता सरकार तो हेजे वयल्यान कळटा. एक आसपाक गजाली वेलकम टू हेरिटेज सायट ऑफ कुंकोलीम. दॅट इज आवर सनरायझिंग डंप हॅझार्डियस वेस्ट. 2 म्हयने पयलीं हांगाच एवरी टायम प्रेस रिपोर्टर येता भाव ते आमचे गोंयाक लागून आनी कुंकळ्या लागून तांकां एक दुखता आसतलें खंय तरीच हें कितें काय म्हण. आज आमी एक हेजिटेशन करून 2 म्हयने पयलीं प्रेस रिपोर्टरान ते हाडून लोकां मुखार सरकारा मुखार हाडून हो डंप कवर केल्लो. आतां इन लास्ट 8 डेज टायम ह्या डंपा वयली सगळी पोती सगळी उडोवन गेला. आतां तुमी वयर वचून पळयलां आसतलें. दीस इज 30 to 40 meters हायट. फाटल्यान सावन पयल्यार 45 meters जातली. फुल आस ती उडोवन गेला आनी हेवी रेन्स पडला. हेवी रेन्स बिकॉज ऑफ दीस हे सगळी वो हजार्डियस वेस्ट आसा तेजे वयली सगळी हें उदक व्हांवोन सगळी वॉटर बॉडीजांक गेला. आतां प्रश्न असो आसा प्रश्न आमगेले रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर आसा. डायरेक्टली आय टेल दॅट प्रश्न आमगेलो रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर आसा. तुमी आयकोन कित्याक ओगी आसा. इन द लास्ट काउन्सिल मिटींग 1 म्हयनो जालो 1 म्हयनो वयर जालो. द रेजोल्युशन वॉज पास्ड. इन्स्पेक्शन जातलें म्हण हिंगा उदक व्हांवोन खंय वता कितें कशें कवर अप केलां हेजें पूण नथींग हॅज बीन डन टील डेट. 2 काउन्सिलर उलयल्ले प्रेसाचेर. वन इज मारियन सुवारीस अदर वन इज विशाल देसाय आमगे भिवशेचो की बाबा हिंगा येवन पळयतले चीफ ऑफिसर येवन पळयतलो म्युनिसिपालिटी येवन पळयतलो हे सगळ्यांक हो इश्यू सगळ्यांक खबर आसता. आतां म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हेजेर कान बंद करून आसा आनी दोळे धापून आसा. ह्या एसेंब्लीक जी आतां नेक्स्ट मन्सून एसेंब्ली स्टार्ट जातली तेन्ना हांव मागता आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी आमचो ऑनरेबल MLA आसतो तेणें हो इश्यू काडला आनी इवन ही हॅज रेज्ड आनी तेणी सँक्शनूय केल्लो एमावंट हो डंप व्हरपाक. बट वॉट इज द यूज. तरी ते सदां अशेंच चालू उरता जाल्यार आनी लोकांनी हें सदांच पॉयझन खातले जाल्यार
हांव मागता तेजे कडच्यान पांय पडून तेजे कडेन विनंती करता की हे जे कोण ऑफिसर्स जे हितून इन्वॉल्व आसा इन्वॉल्वमेंट जे हेजी दिना रिपोर्ट्स हे आतां 5 ते 6 दीस जाले हे अशेंच पडून आसा हेजो रिपोर्ट पावपा जाय आशिल्लो MLA कडेन पावपा जाय आशिल्लो कन्सर्न MLA कडेन आनी LOP कडेन कित्याक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजी आनी थ्रू दीस पॉयझनस वॉटर लोकांक इट्स हार्मफूल टू हेल्थ ऑफ पीपल हांव MLA कडेन मागता की हेंचेर तेणे मुखार येवन FIR लॉन्च करची म्हूण आतां द कन्सर्न ऑफिसर्स कोण हांकां लागता तेंचेर FIR लॉन्च करची म्हूण कित्याक एक कॉमन मॅन हांव कॉमन मॅन थंय गेलो म्हूण मुगे पुलीस आयकना आतां हांव गेलो आनी तांकां सांगलें बाबा ही ताडपत्री देवला हें उदक वयता जाल्यार तो मुगे FIR लॉन्च करून करपाक तयार ना बिकॉज ही डजंट केअर तें तो सांगता तें पळोवपाक दुसरी ऑथॉरिटी आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हें पळयलां काय हें IDC फील्ड मॅनेजरान पळयलां तें तुमी ताका वचून विचारचें आनी जो आमचे कुंकळचे चेअरपर्सन जावं कोणा चीफ ऑफिसर जावं हो प्रश्न विचारचो कित्याक हिंगा आमी फाटल्यान विचार करपाना बाबा कोणाक वायट दिसता कोणाक बरें दिसता हो इश्यू जावन आसा 17 इयर्सां इश्यू आनी कुंकळे म्युनिसिपालिटीन हिंगा येवन हांव अनेक पाटी मागता कुंकळे म्युनिसिपालिटीन हिंगा येवन एक रिपोर्ट तयार करचो हें उदक खंयच्यान वयता आनी हेका तुमी कितें प्रोटेक्शन दितली ते वीक म्हणटा तो आतां तुमी चोवपाचें आमी आतां हिंगा रावता पण आमकां हो चलो वीस आमकां खावपा पडटा वीक कोण खातलो कितल्या पाटी केले कोण एक्शन घेयना हिंगाचे तुमी चोवपा आतां कोण आहाय तेमी आनी आमी हें कोत्ते प्लास्टीकचें हें केसून जालां तें उबोवंक गेलो सगलें ही वीक आतां सगलें व्हांवन वयता न्हंय आनी कॅनलां वयता सगलें नुस्तें वताय सगळें हें जाताय हें कोण चोवपाचें आतां मातशें चोय हेजेर नजर माराय आमी हिंगा रावता आमगे IDC हितून रावता हांव आनी तुमी चोवपाचें सर तुमकां कांय सांगना सर हांव चड सांगना मातशें येवन चोयाय आनी बेगीनच तें करून उडया तुमी आतां जाता इतलें इतलें सांगता देव बरें करूं तुमगे डिमांड कितें गोवोरमेंटान वेस्ट काडचो गोवोरमेंटा डिमांड करपा डिमांड काडपा जाय वेस्ट हो हिंगाचो हिंगा वेस्ट नाका आमी हिंगा लोकांक रावताय तांकां सगळे त्रास पडटा वीक खावपा पडटा आनी पोल्युशन जाता सगळें पोल्युशन कोण खातलो ते तुमी चोवपाचें आतां गोवोरमेंटान कितें करपा तें सरकारान बेगीच्या बेगीन व्हरचो म्हणून मागता सरकार हांव म्हणून सांगता हांव बेगीनच्या बेगीन हो वीक काडपाचें हिंगाचो आमचो आमकां नाका हें आनी तुमी चोया सर कोराय सगळें बरे भशेन कोराय म्हणटा मागता गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत समरिता खणगांवकर आणि मुजेफ शेख घेऊया एक ल्हानसो विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो बऱ्याच काळा सावन हुमकळत आशिल्ली टॅक्सी समस्या निमाणे सुटावी जाल्या हे गोयचे मन वळोवपा खातीर सरकार आनीक एक नवो उपाय हाडटा हातूंत आश्वासनां आनी अटी आसात पुराय परिस्थिती समजून घेवपाचेर नदर मारूया टॅक्सीचो प्रश्न 15 वर्सां परस चड काळ चालू आसा सर्गेस्त मनोहर पर्रेकर हांच्या काळा सावन येरादारी खाते सरकारी अधिकारी टॅक्सी चालक हांचे कडेन संवाद सुरू आसा साबार फावटी बसका जावन लेगीत कायम स्वरूपी उपाय मेळूंक ना सध्या आनीक एक यत्न सुरू आसा येरादारी मंत्री माविन गुदिनो आणि तातूंत वांटेकार आशिल्ले हेर म्हत्वाच्या पक्षांचे आयकून घेवया जाय ते करतलो पण यू विल हॅव टू कम ऑन द टेलिंग दॅट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज you have to come on a digital platform app sudha munna okay you have to come on a digital platform no we will design a digital platform you don't want Ola over that also I am telling we will consider that but you have to be coming on a digital platform I ek समजणी तांकां स्पष्टपणे दिला आमी हिंगा कितें मुद्दम फोर्स करपाक आमी ना तांकां जाय तशेंच जातले पूण ताका लागून उलवणी जावपा जाय आनी जे फुडले टुरिजमाची संख्या टुरिस्ट येता ती संख्या आणि लोकल जे आमचे पॉप्युलेशन आसा लोकल जे आमचे लोक आसा कशे प्रवास इवन टॅक्सीनी करतले गांवांनी ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल जावपा जाय तेच भाशेन आणि लोकांक दिसपा जाय ही आपली टॅक्सी अशें कितें तरी एक मार्ग काडून आमी फुडारा हे करपाक केला आणि तेणेय बीन मान्य केला की अशेंच आमी करपाक फुल सपोर्टा आसतले म्हणून दुसरे तेंचे म्हणणे आसले आता मीटर काय कोण यूज करना मीटर घालचे पडटा रिन्युअल करचे पडटा तांकां बेश्टे पयशे भरचे पडटा आमी कोर्टा एकूच सांगपा हांव तरी एक निर्णय घेयला की आमी कोर्टा सांगपा सोदता आतां फुडारा आमी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडून सगळे हाडटले आनी तेजेरूच ते भाडें नोटिफाय जातले एक रेट प्रमाणे आनी ते फोनार सुद्दां मेळटले जेन्ना अशें ही वेवस्था आमी फुडारा हाडपाक सोदता तांकां आतां फोर्स करपाचें न्हू मिटर बसोवपाक वा रिन्युअल करपाक
कित्याक कोण ते यूजूय करना, तो कितें फायदो, बेश्टे तांकां कित्याक खर्च करपाचें. हे भाशेन तेंचे बाकीचे बारीक बारीक सजेशन येयला. आमी सदांच सरकार तांकां सपोर्ट करपा आसा आनी हांव समजता फुडाराक आमी हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडूनच हो विशय आमी सोडयतले. फर्स्ट टायम मेवले सराक आमी आनी सराक मेळोन आमकां एक बरें दिसलें की जे आमी आमचे कितें प्रॉब्लम आसले, आमी कितें डिफिकल्टीज कितें फेस करता आनी गायडलायन्सान कितें येयल्लें आहा पळय ते आमी सगळे सराक सांगलेलें आनी आमचो ड्राफ्टूय दिल्लो आहा सराक. सो सराची हांव रिक्वेस्ट करता कितें बरें तें कर, आमच्या गोंयकाराक लागून कर आनी गोंयकाराच्या हातीन हो बिझनेस एकूच उरलेलो आहा तो आमकां सांबाळपाक तूं आमकां तुजो साथ दी. कांय सप्तकां पयलीं नवी मार्गदर्शक तत्वां जाहीर जाले उपरांत टॅक्सी चालकांनी आपलो हुस्को उक्तावपा खातीर व्हड आंदोलन केलें. कितें घडलां ताचें निरीक्षण करात. ही हुकुमशाही चल्ल्या आनी हुकुमशाही खंय तरी बंद जावंक जाय. जर दिसता आमी टुरिजम स्टेक होल्डर, आमी टुरिजम हो गोंयांत वाडयला. गोंयांत जेन्नाच्यान पळय हिप्पी संस्कृती जो कल्चर पळय येयलो, ट्रायब येयलो हिप्पी ट्रायब, तेन्नाच्यान आमी हो टुरिजम वाडयला. खुबशे जाणांची तिसरी पिढी आसली ह्या धंद्यान आनी तुमी आयज सडनली काडटात आनी हो धंदो काडटा आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दिता. म्हणजे तुमी ह्या धंद्याचें प्रायवेटायजेशन करूंक सोदतात, तुमी अक्षरशः आमकां मारून उडोवंक सोदतात. रावपा जाल्यार कितू टायम रावपाचें, नाजाल्यार आमी कितें कोतले तुमकां. रिटर्न येवप आमकां कितें तरी सुविधा आसपा जाय न्हू. आतां सपोज म्हणटा हांव बेतालबातीचो कालंगूट गेलो, थिंगा कालंगूट जायती गाडी आहाय. सो रिटर्न येता आसतना ते कोणाक चान्स दितले पयले, थिंगा लोकांक दितले वो आमकां दितले, हें तेंको सोल्युशन ना. जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आनी हे विशीं भाजपाच्या आमदारां मदीं दिसपट्टे मतभेद निर्माण करत आशिल्ल्यान हालींची ही कारवाय फकत संकश्टाचेर उपाय काडपाचो आनीक एक यत्न आसा वय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी अरुण नाईक. बेतूल वाठारांत फूड पार्क उबारपाक लागून जागो घेतिल्लो पूण तो अजून जावंक ना. आतां त्या सुवातेर नॉन पॉल्युटिंग कंपनी हाडपाचो प्रस्ताव आमदार एल्टन डिकोस्टा मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला. डिसेंबर मेरेन ह्या कंपनीच्या बांदकामाची सुरवात जातली. आमदारान लोकांक अशें आश्वासन दिलां. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आतांच केपेचो MLA जो आसा एल्टन डिकोस्टा हेणी सद्याक सीएमाक एक डेलिगेशन दिल्ले कडेन आसा आनी ताका सगळे लोक वचून मेळ्ळे कडेन आसात अशें तेणी सांगले कडेन. आनी तेणी हांगा बरी नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्रियल स्टेट हांगा येवची आनी आमचे जे बेकार भुरगे आसात तांकां हांगा खंय तरी जॉब क्रिएट करचो आनी जॉब मेळचे म्हणून तेणी सीएमा फुड्यान ते गेले कडेन आसले आनीक तेणी मागणी तशी केले कडेन आसा. आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार सीएम हांगा बरी इंडस्ट्रियल स्टेट जे आसा ही नॉन पॉल्युटेड दितलो आनी हो जी बेकारी आसा ही बेकारी कितली पर्यंत पयस जातली ही पळोवची पडटली. कित्याक खुबशे भुरगे जे आसात हांगा सगळे बेकार आसात आनीक वायट व्यसनां लागले कडेन आसात. हे वायट व्यसन वयचे आनी त्याच बरोबर बरें कामाक लागचे आनी आपले उपजिविका जी आसा ही तेजेर हें करची भागोवची म्हणूनच तेणी सीएमाक सांगले कडेन. आनी आय हॅव टोल्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर next within this next 5 to 6 months before December the pollution has to be inaugurated and CMR mak uto dilan jena am gaonche lok along with akhe KPचे the sarpanch पंच members councillors आम्ही एक 10 दीस पहिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळले की केपेचे प्रश्न घेन आणि आम्ही सरकाराक आणि चीफ मिनिस्टर सांगले की आमचे मुद्दे आहे आमचे केपेच्या मतदारसंघात आमकां एम्प्लॉयमेंटा जायते इश्यूज आहे आमचे भुरगे शिकलो आहे आमकां एम्प्लॉयमेंट ना सो आमकां जमीन आहा म्हणून सांगले 8 लाख 12 लाख 8 आणि 4 12 लाख स्क्वेअर मीटर आमकां IDC जमीन आहा इन कानागिनी. सो आम्ही सरकार आयज सांगितलां आनी मागलां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन आमकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाची असली एक थिंगा एक युनिट हाडचो म्हणून इन दीस गव्हर्मेंट IDC लँड वीच इज नॉन पॉल्युटिंग एनवायरमेंटाक प्रदूषण कोना हार्म जायना जे डिस्ट्रक्शन जायना असली युनिट आमचे कानागिनी हिंगा हाडचो आनी वी वील वेलकम इट विथ अलॉंग विथ मी ऑल द ऑलमोस्ट 5 पंचायत सरपंचीस मध्ये आनीक म्हाका चीफ मिनिस्टर हॅज प्रॉमिस दॅट इन द कमिंग डेज ही वील सी दॅट ऑल्टरनेटिव्ह कितें तरी एक आमकां असल प्रकल्प हाडले की वीच विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन कानागिनी एंड विच इज नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह तेन्ना वी वील वेलकम इट. ओके थंय फूड पार्काचो प्रोजेक्ट येवपा आसलो पूण तो बंद पडलो. फूड पार्काचो प्रश्न आशिल्लो तितून 2 वर्सां आशिल्लो. फूड पार्काचो परस जमीन जेन्ना एक्वायर केली आनी दॅट लँड वॉज सब लीज टू वन कंपनी बेतूल हॉस्पिटॅलिटी म्हणून आनी तितून कोण कोण भितूर आशिल्ले ते गांव आख्या गोंय खबर आसा. सो तो म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट आमी फूड पार्काचो आनी कोणा दुसरी कोणा कंपनी दिवपा तो आमी तेन्ना आमी ओपोज करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसा उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो। सप्तकाच्या शेवटाक पुराय गोंयांत मॉन्सून वेव्हार सामान्य उरतलो। जुलय म्हयन्याच्या दुसऱ्या सप्तकात वताना ह्यो अटी कायम उरपाचो अदमास आसा। IMDन 12 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केल्ल्यान ह्या वेळार कांय कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। सोमारा वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो, तरी मळबात कुपा दाटपाची शक्यताय आसा। तापमान चडांत चड 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले। नुस्तेमाऱ्यांनी 9 तारखे मेरेन दर्यांत वचचे न्हय असो सल्लो दिला। तशेंच गोंय दर्यादेग उंच ल्हारांक येवपाची शिटकावणी आशिल्ल्यान लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला। सप्तकाच्या शेवटाक गोंयांत मॉन्सून वेव्हार सामान्य उरलो। जुलय म्हयन्याच्या दुसऱ्या सप्तका मेरेन अशेंच हवामान चालू उरपाची शक्यताय। 12 जुलय मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट। सोमारा शिरशिरतलो पावस। दनपारची मळबात दाटतली कुपा। चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस। नुस्तेमारी करप्यांक 9 जुलय मेरेन सादुरतायेचो सल्लो। गोंय दर्यादेगे खातीर खर हवामानाची शिटकावणी। दर्यादेग लागसरच्या कार्यावळी वेळार सादुरतायेचो सल्लो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।